guys, hi and welcome back to Cooking Hobbies at Atisha Surlikar's Ranchikot. म्हज्या कांय इश्टांनी आपली इच्छा व्यक्त केली की तूं रांदतना उलय आनी रांद. आमकां मोनेपणाचे इन्स्ट्रक्शनल व्हिडिओज नाका आनी आज तांची इच्छा पुरोवपाक हांव एक ल्हानसो यत्न करतां. चलात तर इश्टांनो, आयज आमी झणझणीत अळम्यांचे तोंडाक करपाक शिकयाय, तें बी म्हज्या मायभाशेन. आनी जांकां कोणाक कळना तांकां इंग्लिशीन इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसात, तांच्यांनी ते पळोवन तोंडाक करूं येता. सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार ही अळमी जी आसा ती मातयेन भरलेली आसा, ती बरी पयलीं धुवन घेवपाक जाय. माती तांची बरी क्लीन करपा खातीर आमकां बरी ती धुवन घेवची पडटली. माती क्लीन जायसर अळम्यांचे कळे जे आसता ते बेस बरे धुवन घेवचे. माती जर बरी धुली ना जाल्यार खातना माती तोंडान चरचरतली. कळ्यान कळो बरो धुवन घेवप, बरो निवळ करप तो. एक एक कळो माती काडून बरो निवळ करून घेवप. कळे धुल्या उपरांत बरे ते आदोळेर वा सुरयेर चिरून घेवचे. वेवस्थीत चिरचे. तुमकां जाय ते शेपीन तुमी चिरपाक शकता. चडशे उबे कळे हे चिरतात. कळे चिरले उपरांत एका तोपान कुशीक दवरचे. उपरांत 2 कांदे चिरून घेवचे. अळम्यांची जितली क्वॉन्टिटी आसा तितले प्रमाणे कांदो वापरूं येता. जितलो चड कांदो घालतले तितले तुमच्या तोंडाक चव बेस बरी येतली. कांदो चिरले उपरांत कांदो आनी चिरलेली अळमी जी आसा ती एका तोपान उदक घालून बरी शिजोवंक दवरची. उदक घातल्या उपरांत अळमी, कांदो आनी उदक एक जीव करून बरें तें मिश्रण मिस्तूर करून घेवचें. कांय कडेन कांदो तेलान पयलीं तळसून मागीर तातूंत अळमी आनी उदक घालून शिजयता. तेंय करपाक जाता. आपल्याक आवडी प्रमाणे आपणें शिजोवपाक अळमी घालपाक जाता. रानांतली अळमी शिजपाक मातसो तांकां वेळ लागता. ती शिजता म्हळ्यार वाटणाची तयारी करया. चला. भाजपाक आमी एक चिरलेलो कांदो, लसूण आनी थोडी आमटान घालप. एक नाल्ल हांगा कातून घेतिल्लो आसा. आनी ही सगळी सामग्री कायलीन पयलीं तेल तापोवन घेवप. वेवस्थीत तेल घालून तेल तापल्या उपरांत तातूंत सगळ्यान पयलीं लसूण भाजून घेवप. लसूण बरी तळसून घेवप. बरो ताका गोल्डन कलर येता म्हणसर लसूण तळसून घेवप. लसूण जशी तळसून जाली तातूंत कांदो घालून तळसून घेवप. कांदोय बरो गोल्डन कलर जावपाक जाय. ताका बरो ब्रावनीश शेड येयसर कांदो बेस बरो तळून घेयात. जितलो कांदो सोय तुमी तळसून घेतली तितलीच जास्त चव तुमच्या तोंडाक येतली. कांदो तळसून जातांत नाल्लाची सोय जी कातलेली आसा ती बरी भाजून घेवची. जशें सांगले प्रमाणे कांदो, लसूण आनी तुमची सोय जितक्या बरी भाजप जातली तितक्या बरें तुमचें तोंडाक जातलें. तोंडाक चव बरी येतली. सोय बरी भाजून जातांत ती न्हिवपाक थोडो वेळ दवरची.
हांगा कांय तोंडाक घालपाक मसाल्यांची तयारी करची आनी गरम मसालो ह्या मसाल्यांचो वापर वाटणाक आमी आतां करतली। भाजलेली सोय निवल्या उपरांत ती वाटपाक घालप। तातूंत हळद, उपरांत गरम मसालो जितलो तुमकां तिखट तोंडाक जावपाक जाय तितलो तुमी गरम मसाल्याचो वापर करूं येता। उपरांत आमटाण, थोडीशी आमटाण घालप आमसाण येवपाक तोंडाक। तातूंत उदक घालून वाटून घेवप। बरें बारीक वाटल्यार तोंडाक चव बरी येता, म्हणून वाटण तुमचें बरें बारीक जावचें। जशें तुमची अळमी शिजतली तातूंत वाटलेलें वाटण घालून बरें चाळून घेवचें पयलीं। वाटण चाळ्या उपरांत तातूंत 1 चमचो मीठ घालून चाळून घेवचें परत आनी थोडी चिरलेली ओली कोथमीर घालची आनी 5-10 मिनटां गॅसार बरें शिजोवन घेवचें। बरो खतखतो घमघम जेन्ना तुमकां तुमच्या रांदचे कुडांत येतलो तेन्ना तुमकां बेस बरें समजतलें की तुमचें तोंडाक शिजून तयार जालां। तर इश्टानो, हो आशिल्लो आमचो गोंयचो सुवादीक पनवार। इश्टानो, ही रेसिपी ट्राय करून पळयात आनी तुमकां आवडल्यार लायक, कमेंट करात आनी शेअर करूंक विसरूं नाकात। चमचमीत झणझणीत अळम्यांचे तोंडाक पळोवन सगळ्यांचेच तोंडाक उदक सुटलें आसतलें। गोंयांत चडशीं अळम्यांच्या तोंडाक पावा बरोबर, सुके चपात्या बरोबर, रोटयो जाका आमी म्हणटा ताज्या बरोबर खावं येता, पराठा करूनय खावं येता। आनी हांगा आमची सर्विंग प्लेट तयार आसा। आपआपल्या आवडीनुसार सगळ्यांनी अळम्याच्या तोंडाकाचो आस्वाद घेवचो।